तो कोर्टाचो आमी विथ रिस्पेक्टफुली कोर्टान जे कितें वर्डिक्ट दिल्लें आसा बेज्ड ऑन कितें आसा तें म्हाका दिसता की सम डिस्कशन हॅज टेकन प्लेस विथ संकल्प आमोणकरान तो विशय घेतिल्लो आसा. कारण म्हजे कोतान कितें दिसता की कोर्टाचो आदर करून कोर्टाक सबमिशन दिवपाक जाय, तांकां एफिडेवीट दिवपाक जाय. दॅट डज नॉट इफेक्ट एनी ऑफ दी MPA's ऑनगोईंग प्रोजेक्ट्स जावं बाकीचें कांय ना. इट वॉज अ डंप यार्ड अर्लियर एंड ताजेर एक स्टॅच्यू आशिल्लो. दीस ते रिस्पेक्टफुली कोर्टाक सबमीट करतले आनी तातूंतल्यान म्हाका दिसता की मार्ग येतलो. हांव गेले ते 30-40 वर्सां पयलींसान पळयतां. वास्कोन हांवें काम केल्लें आसा. मार्मुगा पोर्ट ट्रस्टाकय हांवें काम केल्लें. तेन्ना हांव पळयतालो की ती सगळे ते कुत्र्याच्यो कुंडी आशिल्ले ती साफ करून जर कुदळ जालो आनी इट डज नॉट ऑबस्ट्रक्ट एनी ऑफ द पॅसेंजर. इनफॅक्ट इट इज फॅसिलिटेटींग ट्रान्सपोर्ट आसलो जावं बाकीचें कितें आसतलें. इट इज नॉट अ ऑबस्ट्रक्शन टू एनी एक्टिविटी ऑफ MPA. म्हाका खबर ना कित्याक लागून हातून भितर जाता. कोर्टान सांगलां की कमिटी फॉर्म करा जे डिस्कस करतले की ते कमिटी फॉर्म करतले आनी गव्हर्मेंट ऑफ गोवा आय थिंक मुख्यमंत्री म्हणटा की तो आमी कितें तरी करून रिजॉल्व करतले.